Vijay Sardesai has slammed the replacement of 49 Goan postmen with recruits from Maharashtra, calling it an injustice causing post delays, especially for revenue notices. He said the new staff often lack Konkani or English skills and show unprofessional behavior. Sardesai questioned the recruitment criteria and urged the government to prioritize Goan youth, vowing to raise the issue in the assembly. पोस्टाचे तुमकां लोक मेळपा येले न्ही आतां पोस्टाचे म्हजे कडेन अशी कंप्लेन आहा की पोस्ट चड करून फोंड्या बी पोस्ट पावत ना. म्हळ्यार जे मनशाक एक सादें लेटर घालें इवन स्पीड पोस्ट ही पावत ना. म्युटेशन पार्टिशन हे जे ते डेप्युटी कलेक्टर जी लेटरां धाडटा पार्टिजांक ती लेटरां पावना. हाजेर खोलायेन जर इन्क्वायरी केली जाल्यार अशें कळटा की 39 गोंयकारांक नोकरे वयले काडिल्ले आनी महाराष्ट्रीयनान भरिल्ले पोस्टमॅन म्हणून ज्यांकां एड्रेस खबर ना तांकां कांयच खबर ना. पूण जे 93% बी थंयचे मराठी मिडियमांतल्यान घेवन येतात. 93% मेळिल्लो मनीस पोस्टमॅन कित्याक जाता हे म्हाका पयलीं प्रश्न पडटा. सो पूण ते येतात आनी हे गोंयकार जे 10 वर्सां 12 वर्सां 15 वर्सांचें काम केलां तांकां सारके सडनली जॉबा वयले काडले. हे जे मनीस महाराष्ट्रांतल्यान आयल्या तांकां आमचे रस्ते खबर ना घरां खबर ना कांय खबर ना. हे बारान घेवन आपली लेटरां आनी पार्सलां घेवन बारान भोंवतात आनी लास्टाक काडून ते खंयचे डस्टबिनान उडयता आसतले. म्हणून थंयच्या लोकांची कंप्लेन आहा की आमकां लेटरां पावनात. हो इशू हांवें गेले खेपे एसेंब्लीन काडिल्लो. तेन्ना म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की आमी आतां कोंकणी कंपल्सरी करतले आपूण वयर उलयतलो हे सगळ्यो खबऱ्यो सांगिल्ल्यो. पूण एक इशू अशें आहा हें जें कितें जावपाचें आहा वो जो सरकार करूंक सोदता हे प्रॉस्पेक्टीव हे फुडें जावपाची खबर. रिट्रोस्पेक्टिवली हे जे गोंयकार आशिल्ले तांकां काडून जे लोकां खातीर सर्वीस दिताले आनी आज जी लेटरां लोकांक पावत ना ताजें कितें आनी सरकार तें कशें जाग्यार उडयता. हें डबल इंजीन खंय चलता काय डबल इंजीन बंद पडला हो प्रश्न येता. हो इशू हांव रेज करतलो. सपोज हे आतां तुमचे उलोवन सरकाराक दोळे उगडे जाता आनी एसेंब्लीचे पयलीं ते सुटावो करता जाल्यार बरें जालें. नाजाल्यार एसेंब्लीन हो इशू हांव रेज करतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.